फक्त नावा खातीर नोंदणी जाल्ल्या राजकीय पक्षांचेर कारवाय करपाचे संकेत केंद्रीय वेंचणूक आयोगान दिल्यात। हाका लागून गोंयांतल्या 10 नोंदणीकृत पक्षांचेर कारवाय जावपाची शक्यताय आसा। जे पक्ष वेंचणुकेंत वांटो घेतनात तांचेर तशेंच खर्चाचो तपशील सादर करिना तांचेर कारवाय करपाचे संकेत केंद्रीय वेंचणूक आयोगान दिल्यात। गोंयांत 10 नोंदणीकृत आनी मान्यताय नाशिल्ले राजकीय पक्ष आसात। ह्या सगळ्यांची नोंदणी रद्द जावपाची शक्यताय आसा। गोंय राष्ट्रवादी पक्ष, गोवा विकास पक्ष, युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सत्तरी युवा मोर्चा, गोवा प्रजा पार्टी, गोवा सुराज पार्टी, गोवा सुरक्षा मंच, नीज गोंयकार रिव्होल्यूशन फ्रंट, युनायटेड गोवन्स पार्टी, गोंयकारांचो आसरो ह्या पक्षांची नोंदणी आसा।